युक्रेन आणि रशियेच्या गैराक लागून आडकून पडिल्ल्या गोंयकारांक शाबूत गोंयांत हाडचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। युक्रेनान सध्या भिरांकूळ परिस्थिती तयार जाल्या। अशा वेळार आमचे जे गोंयकार थंय नोकरे खातीर शिकपाक आनी हेर कारणाक लागून आडकून उरल्यात तांकां गोंयांत हाडपाची सरकाराची जबाबदारी आसा। त्या खातीर सरकारान जाता तितल्या बेगीन तांकां गोंयांत हाडपाची सोय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। where they have a restricted role to play. But surprising, they are taking a role of an opposition and want the people to come back on its own. So the the Congress party and on behalf of the people of Goa, not only appeal, demand the BJP government at the center to take immediate steps and get our Goan brethren who are stuck, our Indian people who are stuck in Ukraine, especially our Goan people who may be left with water, basic amenities, and take utmost care and get them safely back home. This is not only an appeal, a demand, and stop taking those press conferences and rather work on ground, take some action and show the people of Goa that on the way home that you are concerned about them somewhere at least. सो असले काँग्रेस पार्टीचे विचार रशिया आणि युक्रेन याच्या मदीं चल्लेल्या युद्धा भितर आमचे लोक थंय शिरकाल्ले आसा, त्रासान पडलेले आसा। त्या विशयाचेर आमकां खंत आसा आनी आमी मागणी केल्या की जाता तितले बेगीन आमचे जे थंय भुरगे शिकतात, जे कामाक आसात, जे हेर कारणांक लागून गेल्ले आसा ते सुखरूप आमचे गोंयांत येवचे, आमच्या देशान येवचे ही आमची मागणी। आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो जो प्रमुख जो मुद्दो आसा तो जावन आसा ह्या सरकाराचो फाटल्या दारांसून चलपी भ्रष्टाचार। आणि आयच्या ह्या भ्रष्टाचाराचो जो विशय आसा तो लायटीच्या खांब्यांचेर जे केबल आसा, केबल जे आमचे टीव्ही नेटवर्काक लागून यूज करपी जावं जे इंटरनेटाक लागून यूज करपी विविध जे केबल सर्वीस आसा ते केबल सर्वीस खांब्या वयरसून ओडटात